नमस्कार. श्री देव विठ्ठल रखुमाई वंदन करून आजच्या या फाटली 6 वर्सां जाली या संस्थेचो हांव अध्यक्ष आसा आणि 6वी फावट हांव धनगर महोत्सवाचे आयोजन माझ्या फूल कमिटीक घेऊन केला आणि या 6व्या धनगर महोत्सवाक आमच्या माचेर उपस्थित आसा म्हाका प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले सर गोपीनाथ गावस, तसेच माजी आमदार आणि सदांच आमकां मार्गदर्शन करपी आमचे भाई नरेश सावळ, तसेच आमचे गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ गोवाचे उपाध्यक्ष श्री गंगाराम वरक, बाबल्यानंद झोरे आणि विप्रा पेडणेकर जे आमकां आयज वेशभूषा स्पर्धा आसा तेका परीक्षक म्हणून लाभलेले आसा. सगळ्यांचे हांव गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळ दिवचल शाखेचो अध्यक्ष दिलीप वरक स्वागत करता. गेली 6 वर्सां जाली तुम्ही आमकां संधी दिली हो धनगर महोत्सव आयोजित करपाचो आणि आम्ही वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजित करता, बक्षिसां जाता आणि हांव खरेंच आभार मानता गोवा सरकारचे की ते आमकां गोवा सरकार आमकां ह्या कार्यक्रमांक सदांच मदत करीत आयिल्ले आसा. धनगर महोत्सव हो आयोजन करपा फाटल्या हेच्या पयलीं धनगर समाजाची संघटना आमची बिचोले तालुक्यात आसली, कार्यरत आसली. खूप वर्सां 1984 पासून धनगर समाज आमच्या फूल गोव्यान रावता आणि दिवचल तालुक्यांनी रावता. आम्ही हो कार्यक्रम आयोजन करपा फाटले कारण एकूच आसा की आमचो धनगर समाज हो एकीकडे येवचो, वर्सान एकदा तरी दिवचल तालुक्यातलो धनगर समाज एकीकडे येवचो आणि संघटित जावचो. आम्ही भुरग्यांचे फेलिसिटेशनूय करता, कित्याक तर त्यांच्या फाटीर कोणीतरी कौतुकाची थाप मारपाक जाय. 80% 90% घेता त्यांच्या फाटीर थाप आसता कोणाची ना कोणाची. आम्ही 50% वयले जे आमचे धनगर समाजाचे भुरगे पास जाता त्यांना सगळ्यांक आम्ही फेलिसिटेट करता ह्या व्यासपीठाचेर. त्यांचे हांव अभिनंदन करता. आयज आम्ही वेगवेगळे ग्रुप आपयला, इन्व्हाइट केला, तांचे हांव स्वागत करता आणि तुम्ही ताचो आस्वाद घेवचो अशें मागता आणि तुमचो सगळ्यांचो धनगर समाजा बरोबर सदांच हात आसतलो अशें आशा बाळगता आणि देव बरें कर म्हणटा. धन्यवाद. आजच्या धनगर महोत्सवाक व्यासपीठाचेर श्री गोपीनाथ गावस प्रमुख पाहुणे, या धनगर समाजोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष आमचे मित्र आणि त्या भागाचे पंच दिलीप वरक, आमचे मित्र गंगाराम वरक, झोरे परीक्षक झोरे सौ पेडणेकर, उपस्थित सगळे धनगर समाजाचे आधारस्तंभ, या समितीचे सगळे पदाधिकारी, या समाजाचे सगळे हितचिंतक, बंधू आणि भगिनी, पत्रकार मंडळी बाबा अब्बास आणि महेश गोवेकर, सुंदर असो कार्यक्रम दर वर्सा तुमका तुमच्या समाजाचो तुमच्या भुरग्यांनी आयोजित केल्लो असो तुमका पळोवपाक मेळटा. आणि त्या कार्यक्रमाक तुमची भुरगीं आणि तुम्ही ज्या भुरग्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रांत ज्यांच्यानी उज्वल असे काम केले, बरे मार्क मेळ्ळे, त्या भुरग्यांचो हांगासर गौरव जाता. आणि तुमचे लोक जे लोक वेगवेगळी कला ज्यांच्या आंगान आसा ती कला आपली ह्या व्यासपीठाचेर सादर करता, ती संस्था आणि तुम्ही तुमचे दोघांचे मनापासून अभिनंदन करता. हे व्यासपीठ तुमच्या खातीर तयार केल्लें आसा. तुमच्या समाजाचे भुरगे तुमच्या खातीर काम करता. आता गंगाराम आत्ता म्हणटालो की तुमचो सत्कार ह्या व्यासपीठा वयल्यान जाता, तुमकां उमेद येवपाक जाय, तुमकां उमेद येवपाकच जाय. त्याच्या बरोबर तुमच्या फाटल्यान जी भुरगीं शिकता तांकां प्रेरणा मेळपाक जाय. आयज तुमचो सत्कार जाला, फाल्यां त्याय भुरग्यांचो गौरव जातलो आणि त्याय भुरग्यांक बक्षिसां मेळटली. आणि त्याच्या खातीर
तुम्ही पुढे जे जॉब चलता म्हणजे पुढे जे पावलां पडटा पळय ती सारखी पडटा. तुमचे सगळ्यांचे जे स्टुडंट्स आसा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कित्याक कोण BSc जाला, कोण BCom जाला, कोण BA जाला, कोण BE जाला म्हणून आयकला. खूप बरें दिसता आयकून. कारण हो जो धनगर समाज आसा तो फाटी असलो, आता तो समाज फाटी उरूंक ना. तो समाज बाकीच्या समाजाच्या खांद्याक खांदो लावून काम करता, त्यांच्या खांद्याक खांदो लावून शिकता. हे तुम्ही आज दाखवून दिले आसा. म्हणून तुमचे अभिनंदन. तुमचे अभिनंदन त्याच्याबरोबर तुमचे जे पेरेंट्स आसा पळय त्यांचे अभिनंदन. जिद्द तांकां आसपाक जाय, पेरेंट्सांक आसपाक जाय. आवय बापायक दिसपाक जाय आपल्या भुरग्याक शिकपाक जाय. प्रत्येक आवय बापायक दुःख असता की आपण 10वी पास झाले ना, आपण ग्रॅज्युएट झाले ना, आपण इंजिनियर झाले ना, आपण दोतोर झालो. पण आपल्या भुरग्याक 10वी पास, ग्रॅज्युएट, दोतोर, ऍडव्होकेट हे करपाक कोणीच तुमकां फाटल्यान दवरूंक ना. ते तुमच्याकडे आसा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही काम करता. खूप बरें दिसता की आयज जर पळयत न्ही जाल्यार तुमचे भुरगे शिकता त्याच्या बरोबर बरेचशे भुरगे कामाक लागतात. सगळ्याचीच कामां जायना पूण बेकार ना. खंय ना खंय तरी काम करता. ही एक आयकून बरें दिसता. बरेचशी घरां सुद्धा आता ती पयलींची घरां उरूंक ना उरल्या ना. आता लोक सुदारपाकच जाय. सगळ्या लोकांचे राहणीमान वाडपाक जाय आणि ते वाडत आसा. आणि तितूंतल्यान समाज सुदारलेल्या भशेन दिसता आणि तो सुदारपाक जाय. केन्नाच खंयच्या मनशाचो द्वेष करूं नाका. एखाद्या शेजाऱ्याचो भुरगो समजा जर ग्रॅज्युएट जालो आसत आणि तुमचो भुरगो समजा शिकत नासत जाल्यार तेचो द्वेष करप ना. त्याच्या घरा वचून बसा, त्याच्या आवय बापायची मुलाखत घ्या, त्या भुरग्याची मुलाखत घ्या. तो कसो पास जाता, कसो अभ्यास करता, कितें करता, तो ग्रॅज्युएट कसो जालो, तो दोतोर कसो जालो, तो ऍडव्होकेट कसो जालो, इंजिनियर कसो जालो, हे त्याच्या आवय बापायक विचारा. त्याच्या भुरग्याक तो कदाचित रात दीस अभ्यास करत आसा. तो हुशार आसतलोच पण रात दीस तो अभ्यासय करता. तसो तुमच्याय भुरग्याक अभ्यास करपाक जाय. सो म्हणून द्वेष करप ना. एखादो समजा जर मनीस तुमचो शेजारी समजा तुमचो मनीस तुमच्या समाजाचो मनीस समजा बरो जर समजा धंदो करता, बऱ्या जॉबाक आसा जाल्यार तेचो तिरस्कार, तेचो द्वेष करप नाका. तो कितें करता पळय त्याच्यापेक्षा आपूण बरो करतलो ह्या हेतूंतल्यान काम करपाचें. म्हणून नेगेटिव्ह काम करप ना. हांव केन्ना म्हणजे हृदय संकट येयल्या उपकारता. हांव आनी 4 फावटी पडलो म्हणून हरकत ना. पण नेगेटिव्ह काम केन्नाच करचो ना. चुकीचे काम केन्नाच करचो ना. दुसऱ्याचे पाड घालपाचे काम केन्नाच करचो ना. हांवें आमदारकीच्या काळात कोणाची ट्रान्सफर करूं ना, कोणाची कामाय अडवूं ना केन्ना. किंवा अशा प्रकारचे कार्यक्रम समजा जर एखाद्या वेळाचेर घडटा जाल्यार थंय हांवें केन्ना वायट करपाचें काम करूं ना. एक तर नानान एक फावटी उजो लागलो. उजो लागतकूच एक चिमणी खंय ते एका तळे आसले त्या तळ्यांतली एक चिमटी आमची चोच भरून उदक भरून ते पालयताले. चोचीन उदक कितले येतले आणि ते आग कितें पालावतली. व्हडलो उजो ल्हान पेटला. कोणी तरी विचारले तिका की तू कितें ती चोचीन उदक व्हरता ते कितें करता काय म्हणून. ते उजो पालवतलो ते चिमणेन कितें सांगचें की आपूण इतल्याच खातीर हे व्हरून पालयता उदक पालयता की आग लावे म्हणून माझे नाव खंय गणना जावपाक जायना. आपण आग लावपी म्हणून आपली गणना जावपाक जायना. खंय तरी आग पालोवपाचें काम आमी करताले हेतून गणना जावपाक जाय. अशा पद्धतीचे आमी सगळ्यांनी काम करता. म्हणून कोणाचें वायट करप ना. आमकां देव पळयता. देव पळयत आसता, मनीसय पळयता. आमी मनशाच्या रुपान आमी देवाक पळयत आसता. सो अशा प्रकारचे काम जेन्ना एखादो समाज समजा जर आमी वयर काडपाक जाय, एखाद्या समाजाक जर हात दिवपाक जाय जाल्यार ते जे काम बरें काम करता पळय ताका आमी सपोर्ट करपाक जाय. दिलीप आमच्या बरोबर आसा. दिलीपाचे सगळे सवंगडी आमच्या बरोबर आसा. कारण इतलेंच ते जे बरें काम करता ताका आमी सपोर्ट करता. एखाद्या वेळाचेर चुकीचें काम करत आसत जाल्यार आमी तापयताय बी ताका. चुकीचें काम करप ना. आमचे कडेन संदी आसता बरें काम करपाचें. देवान आमकां जन्माक घातल्या बरें काम करपाक. आमी बरें काम करता. एखाद्याक समजा जर बरें हात दिवन जर वयर काडपाक जाता ताका हात दिवया आनी आमी वयर काडया. आमी सपोर्ट करया. तेचे पाड घालप ना. ताका नेगेटिव्ह काम करप ना. चुकून सुद्धा फाल्यां तांती तलवार अशी सुद्धा फाल्यां पडटा
जाल्यार सुद्धा चुकीचे काम करप ना, वाईट काम करप ना, नेगेटिव्ह काम करप हे आमचे ध्येय आसा. प्रत्येक समाजातलो भुरगो वयर येवपाक जाय, प्रत्येक समाजातलो मनीस वयर येवपाक जाय, हे आमचे ध्येय आसा. हेच्या खातीर आमी काम करता. कोणाक आड उडोवपाचें काम करप ना. एखाद्या वेळाचेर अशा प्रकारचो महोत्सव जाता, आज म्हणजे आमच्या घरा कडेन तुजे सगळ्यो भयणी येवपाच्यो आसा आनी भाऊबीज आसा, तरी सुद्धा म्हटल्यार हांव येतलो. कित्याक म्हाका प्रेम आसा, तुमच्या बद्दल आपुलकी आसा. बारीक समाजा बद्दल आमी बारीक आसले, आमी अजूनय बारीक आसा, पूण आमी सगळे एका बरोबर आसा. म्हणून आमकां तुमच्या बद्दल प्रेम आसा, म्हणून तुमच्या बद्दल आमकां आपुलकी आसा. बेश्टे आमी सॉंग बेश्टे हेजे सॉंग करिना, आमी बरेपणाचे आनी दाखोवपाचें आमी काम करिना. आमकां खरोखर तुमच्या बद्दल आत्मीयता आसा, आपुलकी आसा. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तुम्ही हो समाज वयर येवपाक जाय, हो समाज आपल्या पर्यंत बरें शिक्षण घेवपाक जाय, बऱ्या नोकरेक आसपाक जाय, हे सदोतीत तुमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आमचे सहकार्य सदांच आसतलें. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार करता. विठ्ठल रखुमाई देवाक हात जोडटा, जानाय नवल्या माईक हात जोडटा, सगळ्या धनगर समाजाच्या देवदेवतांक हात जोडटा. माचे बशिल्ले उमानादीक नरेश सावळसर, त्याचबरोबर धनगर समाजाचे सगळे पदाधिकारी, मुखार बशिल्ले पत्रकार आणि म्हज्यो सगळ्यो आवय भयणी सगळे हात जोडटा आणि हांगासर एक 10 मिनटां उलयता. हेतून सावन खासा मानादीक सोयऱ्यांनी सगळ्यांक परबी भेटयल्या, सगळ्या सत्कार मुर्तींक परबी भेटयल्या, मुखार बशिल्ल्या जाणट्यांक परबी भेटयल्या आणि हो सुवाळो बरे तरेन बरो खोशयेन बरो चल्ला. हे सगळें करता आसतना बरी दिनदर्शिका हांगासर बरें कॅलेंडर हांगासर पब्लीश केलें. खरें म्हळ्यार अशा प्रकारचे उपक्रम जायनात. आमी बऱ्याच फावटी म्हणटात की धनगर समाज फाटी आसा, फाटी आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका अशें अभिमानान सांगून दिसता की धनगर समाज फाटी ना, तो खूब फुडें आसा आणि तो अजूनय खूब फुडें वतलो. आणि म्हणून अशा प्रकारची देख म्हाका दिसता कांय संस्था करता आसतल्यो वेगळे वेगळे उपक्रम. दिनदर्शिका हांगासर सादर करप, ती प्रकाशीत करप, अशा प्रकारचो उपक्रम जो जाला ताका हांव परबी भेटयता. आणि फकत काही गजालींचेर मुद्दम उलयतलो. सगळ्यांक परबी भेटयता, सगळ्या भुरग्यांक हांव परबी भेटयता, सगळ्यांची तोखणाय करता. सगळ्यांनी मुखार येवपाकच जाय. कोण ल्हान नसता, कोण बारीक नसता, समाज कसो बारीक आसतना सगळे समाज आपापल्या केंद्रबिंदून आपापल्या चौकटीत खूप ग्रेट असतात, व्हडले असतात. आमी तांकां व्हडले करपाक केन्ना केन्ना कमी पडटात आणि हो समाज अजिबात कमी ना. कारण हांव गेल्या 15 ते 20 वर्सांसान 70तल्या वेगळ्या वेगळ्या धनगर भावांकडे खूप लागीं कनेक्टेड आसा. म्हणून म्हाका हो भेस खूप आवडटा. कारण धनगर समाज जो आसा तो म्हाका सदांच आमचो कसो दिसता. आणि म्हणून ह्या समाजाकडे येता आसतना म्हाका खूप अशी उमळशिकेन म्हाका दिसता की हो समाज आमचो ह्या मातयेचो, जाणी ह्या समाजान आमच्या गोंयाक वेगळी देख दिल्या आणि तांची एक वेगळी देख आसा. आणि म्हणून मुजरत सांगन आयज आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जी NEP सुरू केल्या, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा आमी, तातूंत वेगळ्या वेगळ्या समाजांक प्राधान्य दिल्लें आसा, तांच्या संस्कृतायेक प्राधान्य दिल्लें आसा. आणि ह्या मुद्द्याचेर हांव हांगासर उलयतलो. सगळे शिकतात, सगळे बरे आसात. हे सगळे करता आसतना जेन्ना हांगा धनगर उत्सव जाता, त्या उत्सवाक जर आमी आमची धनगर समाजाची संस्कृती जतनाय करपाच्या मुद्द्याचेर जर आमी काम केलें, म्हाका दिसता आमच्या धनगर समाजाकडे भरपूर गजाली आसात. भरपूर अशा आमच्याकडे वेगवेगळ्यो गजाली आसात, ज्या गजालींचेर आता पुराय भारतभर वेगळ्या पद्धतीन काम चल्लां. आणि म्हणून आमच्या धनगर भावांची भास एक वेगळी आसा. ही भास जतनाय जावपाची गरज आसा. ही भास लिखीत स्वरुपात येवपाची गरज आसा. आणि हे सगळे करता आसतना आमच्या भेसांत वेगळे पद्धत आसा. हांव साधारण 4 म्हज्या एरी गांवांतल्या धनगर भावाकडे गेल्लो, म्हाका पागोटे बांदून दी म्हणून. आणि त्यांनी पागोटे खास म्हाका बांदून दिले. हे बांदतना सगळ्यांना हांवें पुरायपणान ताचो विडिओ केलो आणि मागीर पांयार ते बरे धोपराचेर बरे बांदले आणि दिले. ही बांदपाची एक पद्धत, हाका एक वेगळे अधिष्ठान आसा. हे बेश्टे कोण पागोटे बांदिना, ताका एक वेगळे शास्त्र आसा. ह्या सगळ्या गजालींची जतनाय जावपाची गरज आसा. हे सगळे करता आसतना हांव भेस जो आसा, त्या भेसाचेर पानां आसात, फाटल्यान पानां आसात, फुडें पानां आसात. कारण धनगर समाज हो संस्कृतायेचें एक प्रतीक आसा, सगळ्या सैमाचो प्रतीक आसा. कारण धनगर समाजाची गितां, धनगर समाजाच्यो जी चपय आसा, जावं ते गजानृत्य आसा, ह्या सगळ्या सादरीकरणात सैमाची लय आसा. ताका सैमाचे वेगळे प्रतीक आसा. आणि दर एका पावलटीचेर सैमा, तांच्या आवाजांत एक वेगळी लय आसा, ताकाय सैमाची आसा. हे सगळे जतनाय जावपाची गरज आसा. हे सगळे करता आसतना आमचो धनगर समाजाचो लोकवेद आसा. खूप एका वेगळ्या पद्धतीन गोंयांत वेगवेगळे लोकवेद, वेगवेगळ्या समाजाचे वेगवेगळे लोकगितां आसात. म्हणून आमच्या धनगर समाजाची
गावपाची पद्धत, नाचपाची पद्धत, मांडपाची पद्धत, सादर करपाची ताका एक वेगळी लय आसा आणि ही सगळी लय आमच्या सैमाक मेळटा आणि म्हणून वेगवेगळ्या आवाजात ते गातात. हे सगळे जतनाय करपाची गरज आसा. आमची गितां जतनाय करपाची आसा. वेगवेगळ्या समाजांनी गाराणी आसात. धनगर समाजातल्या भावांचे वेगळे गाराणे आसा. त्या गारण्याक एक वेगळो ताल आसा, लय आसा. हे सगळे खरं म्हळ्यार आता आयज आमच्या गोंय विद्यापीठाच्या पावंड्याचेर ह्या सगळ्या जतनायेचें काम चल्लां. सरकार हे सगळे जतनाय करूंक सोदता. म्हणटकच हांव सगळ्यांक सांगन, हांगा जाणट्यो आवय भयणी आसात, जाणटे भाव आसात, आमच्यो जती आमी सांबाळपाक जाय, आमची लोकगितां सांबाळपाक जाय, धनगर भावांनी आपल्यो फुगड्यो सांबाळपाक जाय, आपली गाराणी सांबाळपाक जाय, आपली जेवणां खाणां सांबाळपाक जाय. काल एक मनीस सांगतालो गोंयांतलो जो एक इतिहासाचेर काम करतो म्हणटा की धनगर समाजाची जेवणां खाणां जी आहा ती कशा प्रकारे करताले ताका एक वेगळे आयुर्वेदीक तत्व आसा. हे सगळे जतनाय करपाची गरज आसा. हांव मुद्रत सांगन, विकास जावपाकच जाय, आमी डेव्हलप जावपाकच जाय, आमची प्रगती जावपाकच जाय. त्याच बरोबर म्हजो समाज धनगर आसा, धनगर समाजाच्या दर एक गजालीचे जतनाय जावपाची गरज आसा आनी ती मुखार वचपाक जाय. फाल्यां सकाळीं म्हाका जत म्हणपाक येना अशें एका भुरग्यान म्हणपाक जाय. दर एका धनगर भावांच्या घरांतल्या भुरग्याक जती कळपाक जाय, आमच्यो फुगड्यो कळपाक जाय, आमच्या दसऱ्याक जे आमचे संबंध देव पुजतात हे देव कित्याक कशा प्रकारे पुजतात हे कळपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली जतनाय जावपाची गरज आसा. त्याच बरोबर आमचो दसरो आमकां कळपाक जाय. हांव केन्ना गुळपाली वता, गुळपाल गेल्या पण मानान सन्मान एक पद्दत आसा ताका घेवपाची, येवकार दिवपाची, ही सगळी आमी जतनाय करपाची गरज आसा. ह्या वेळाचेर हांव मुद्रत सांगन की आमच्या भुरग्यांक आमच्यो जती शिकयात, आमच्या भुरग्यांक आमच्या दसऱ्याच्यो गितां शिकयात, आमच्या भुरग्यांक आमच्यो फुगड्यो शिकयात, आमच्या भुरग्यांक आमी ज्या प्रकारे शिगम्याक जती म्हणटा, ज्या घुमटाच्या तालाचेर त्यो शिकयात. थाळ्याचो आवाज आमचो आसा. सबंद गोंयांत आमच्या धनगर समाजात थाळ्याक एक वेगळो आवाज, ताका एक वेगळी लय आसा. हे सगळें जावपाक जाय. निमणे कडेन वता आसतना एक गजाल मुद्दत सांगन की आमी कमी किंवा आमकां जमना, आमचे जमता अशें न्ही. आमी ज्या पद्दतीन फुडें वता शिक्षणाच्या मळाचेर त्याच पद्दतीन आमी सगळ्या धनगर भावांनी आमच्या संस्कृतायेच्या जतनाये खातीर फुडें वचपाक जाय. म्हणून हांव मुजरत वता एक म्हज्याच भावांची, धनगर भावांची जत हांगा मुद्दम सांगतलो म्हणटलो आनी हांव म्हजें जे उलोवप आसा तें हांव थांबयतलो. तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन हात जोडून मागता. म्हज्या धनगर समाजाची गितां, म्हजे उत्सव, म्हज्यो परंपरा, म्हज्यो पद्दती, म्हज्यो चालीरिती, म्हजें जीवन धनगर भावांचे जतनायेच्या कामाक आमच्या भुरग्यांक फुडें काडपाक जाय. बरी सुंदर एक जत आसा धनगर भावांच्या हातून, तळपाचे माळयेक जलमली कलम. तळपाचे माळयेक जलमली कलंबा, जलमली कल तळपाचे माळयेक जलमली कर वाडोनी वाडोनी आकाशी गेली वा आकाशी गेली, वाडोनी वाडोनी आकाशी गेली आणि सोन्याच्या सुरानी शंडका तरीला वा शंडका तरीला, सोन्याच्या सुरोनी शंडका तरीला आणि मधल्या लुंडाचा करवा पडला वा करवा पडला, मधल्या लुडाचा करवा पडला. तिथून करवा कोणच्या घरी वा कोणच्या घरी, तिथून करवा कोणच्या घरी आणि तिथून करवा चिरप्या घरी वा चिरप्या घरी, तिथून करवा चिरप्या घरी आणि चिरप्या बायोनी काय केल्या परी वा काय केल्या परी, चिरप्या बायोनी काय केल्या परी आणि चिरप्या बायोनी काळ केलं दडद्याच्या पाच केल्या बळ्या बायोनी काय केल्या परी आणि तिथून पालखी रंग्या घरी वा रंग्या घरी, तिथून पालखी रंग्या घरी आणि रंग्या बायोनी काय केल्या परी वा काय केल्या परी, रंग्या बायोनी काय केल्या परी आणि रंग्या बायोनी रंगवली पालखी वा रंगवली पालखी, रंग्या बायोनी रंगवली पालखी आणि तिथून पालखी कोणच्या घरी वा कोणच्या घरी, तिथून पालखी कोणच्या घरी आणि त्या त्या पालखेत कोण देव बसवा कोण देव बसा, त्या त्या पालखेत कोण देव बसा, त्या त्या पालखेत सादेव बसा काय महादेव बसा, त्या त्या पालखेत महादेव बसा आणि तिथून पालखी कोण लोक जाय वा कोण लोक जाय, तिथून पालखी कोण लोक जाय तिथून पालखी देव लोक जाय वा देव लोक जाय, तिथून पालखी देव लोक जाय. सुंदर जत आमच्या धनगर भावांची आसा जी आमकां शिगम्यान आयकपाक मेळटा. बरे घुमट आसता, ताल आसता, त्यो जती आमच्या भुरग्यांनी शिकच्यो. निमणे वता आसतना फक्त 4 ओळी सांगता एका जतीच्या आनी मुखार वता. रजत पलंगरा बायसून मग तैसी केनाळ फुलो मग तैसी केनाळ फुल सगळी शहर हिंदलो बाजार मिळत ना केनाळ फुलो मिळत ना केनाळ फुल. रजत चिराणी पलंगरा बायसून मग तैसी केनाळ फुलो मग तैसी केनाळ फुल
साखळी शार हिंगलो बाजार मिळत नाय केनाळ फुलो मिळत नाय केनाळ रयाची राणी बलदार बैसून मग तैसी केनाळ फुलो मग तैसी केनाळ फुल वास्को शहर हिंगलो बाजार मिळत नाय केनाळ फुलो मिळत नाय केनाळ फुल सगळे शार बाबडो नवरो सोदता फुल भोकलेक जाय म्हणून आणि सगळं गांव गांव भोंवता किती सुंदर जग आसा हांव निमणे वतना मागन आई कडेन सगळ्या आवय कडेन भयणां कडेन भावां कडेन आमच्या धनगर बांधवां कडेन खूब वेगळी संस्कृती आसा वेगळी दायज आसा हे सांबाळपा खातीर यत्न करूया तर आमचो समाज आनी मुखार वतलो मुखार आसा तुमकां सगळ्यांक तुमच्या नवलाई देवीन जाना पावण्यांक बरी शक्ती दिवची बरी उर्बा दिवची आनी मुखार काडची देव बरें Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.